येवकार हांव समरिता खनगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. देशभरात नवे व्हेरियंटाच्या 90 केसींची नोंद. दिल्लीत कोविड केसींचो वाढला आंकडो. 10 नव्या ओमिक्रॉन केसींची पडल्या भर. अजून सोंपना गोंयच्या रस्त्याची व्यथा. मालपे जंक्शनाच्यो भोयो. थळावे म्हणटा सुस्तेला आमचो आमदार. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांत पडचो ना पावस. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस उरतले तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मालपे तिटावयल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. जेन्ना राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आयिल्लो तेन्ना ताच्या दोळ्याक उदक लावपाक म्हण खड्डे पुरले. ते पेडणेकारांच्या फायद्या खातीर पुरूंक नासले हे आयज कळपाक लागला. थळाव्यांनी सरकाराच्या नांवान बोटां मोडल्यात. 2 वर्सां जाली मालपेच्या रस्त्याची अवतिका जाल्ली दिश्टी पडटा. आमदार फक्त आपल्याक तिकेट कशी मेळटली हें चिंततात आनी कोण मरता काय म्हणून वाट पळयतात. जांकां आमी वेचून हाडलो ताचें फक्त पयशांचेर लक्ष. आमचें ताका कितें पडिल्लेंच ना. थळाव्यांनी आमदाराचो फोग काडला. म्हणजे ह्या शेवटी आमचो लोकप्रतिनिधी आम्ही निवडून दितो त्याचं काम असता. त्याचं फक्त लक्ष जाते ते फक्त पैशाचे लक्ष. आपलं कमिशन काय आता हे लक्ष देतो. बरोबर ना. म्हणजे हेचेर तेका कमिशन मेळलेलें नसतलें. मेळायला आहात लोक कमिशन मेळा म्हणून एमईआरचे रस्ते ते कॉन्ट्रॅक्टर हा तो लक्ष देईना. त्याच्या त्यांनी घेऊन खाल्लेला असताना नो म्हणून तो लक्ष देईना देतो. आता जनरल सगळेच वयतात मरे ह्या रोडान. सगळ्यांच्योच गाडयो वयतात न्हय. मिनिस्टरांच्यो वयतात सगळ्यांच्योच वयतात. पूण आता प्रत्येकान थंयसर लक्ष देणं गरजेचं असलं लक्षात घे. आज इलेक्शन जाता निवडणुकीच्या टायमार हो आवरत नाही सगळ्यांक प्रत्येकाक. दुसरी गोष्ट म्हणजे हावटीन जर आता वयर चडटलो गाडी घेवन चडटलो जाल्यार खूब कित्याक रिस्क आहा डेंजर आसा. फुडल्यान जी गाडी येता पळय ती वयल्यान वयता काय सकयल्यान वयता हें आमकां कळना. आनी मालप्या आमच्या ह्या हेका सरावंडींग हेका खूब धोको आहा. त्या रोडाच्या कंपनीन हो रस्तो खोदलेलो. तेंच्यांनी 3-4 मीटर डीप केला आणि फक्त हांगासर फक्त तेंच्यांनी बॅनर बोर्ड लायला गो स्लो म्हणून. ह्या व्यतिरिक्त थंय सेफ्टी कांयच ना. कितलेशे दिसाक हांगा एक्सिडंट जाता. हेका जबाबदार कोण. आयज जेन्ना पेडण्यान आमच्या जो आमचो राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू येयल्लो त्याच्या दोळ्याक धुंवर लावपाक हेंच्यांनी थोडेशे खड्डे पुरयल्ले. ते पेडणेकारांच्या फायद्याक पुरोंक नासले ते आयज कळपाक लागला. आयज कारण जो ह्यो उंचावटो आसा आणि तो पेडण्यासून लोक जे म्हापसा जाणारे येतात, म्हापसासून लोक येणारे पेडण्या येतात, परत पेट्रोल पंपासाठी पेट्रोल घालूसाठी लोक जे येतात त्या जंक्शनार कांयच न कळना ना अजिबात. आणि त्यामुळे अपघात होण्याचा मोठो धोको असा. सरकार फक्त कोणतरी मेलो काय फक्त वाट बघता असा दिसता. कारण आज आमचो जो ह्या भागाचो आमदार असा तो आमदार फक्त आपणाक तिकीट कशी मेळटली ह्या विवंचनेत असा. त्यामुळे हय लक्ष दिवंक काय मेळना ना. त्या सरकाराक एक विनंती आहा हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट काम केला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ताबडतोब ह्यो उंचावटो जो लेवल करूची. गोवा 365 खातीर मालपेच्यान संदीप कामुलकार. सुमार 4 म्हयन्यांत 85 ताज्या इन्फेक्शनां सयत कोविड प्रकरण दिसपट्टी वाडत गेल्ली दिश्टी पडटा. शुक्रारा सकाळी दिल्लीत 10 नव्या ओमिक्रॉन केसी दाखल जाल्यो. पुराय भारतांत आतां मेरेन नव्या व्हेरियंटाचेर 90 परस चड केसी नोंद जाल्यात. भारतात 7,447 नव्या कोरोना व्हायरस इन्फेक्शनांची नोंद जाली. कोविड-19 दुयेंतींचो एकूण आंकडो 3.47 कोटींचेर पावला. जाल्यार एक्टिव्ह प्रकरणां 86,415 मेरेन उणी जाली अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाची आंकडेवारी सांगता. मरप्यांचो आंकडो 4,76,869 वयर पावला. 391 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार एक्टिव्ह कोविड-19 केस लोडात 24 वरां भितर 830 प्रकरणांचो उणाव नोंदयला. अशें आसलें तरी नवी ओमिक्रॉन व्हेरियंटाची प्रकरणां चिंतेत भर घालपाक लागल्यात. देशांत आतां मेरेन 90 प्रकरणां दाखल जाल्यात. मजगतीं बरेच तेंपा उपरांत आंतरराष्ट्रीय चार्टर विमानां राज्यांत देंवपाक सुरवात जाल्या. शुक्रारा सकाळीं ब्रिटनांतल्यान आयिल्ले 3 प्रवासी कोविड पॉझिटिव्ह दिसून आयिल्ल्यान राज्यांत ओमिक्रॉनचो भंय चड आसा. तेंचे नमुने जिनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर धाडल्यात आनी रिपोर्टाची वाट पळयतात अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. हाचे आदीं ब्रिटनांतले 3 प्रवासी आनी 3 रशियन आनी 2 जॉर्जियना सयत 5 प्रवाशांची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ली. तांचे नमुने जिनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर पुण्याच्या लॅबात धाडल्यात. पुणे लॅबांतल्यान मेळिल्ल्या 4 प्रवाशांच्या अहवालात तांची ओमिक्रॉन चाचणी निगेटिव्ह आसा अशें म्हटलां. जाल्यार एक नमुनो परत चाचणे खातीर धाडून दिला. सगळ्यांचे रिपोर्ट येवपाचे आसात.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वास्को शांतीनगरात डिवायडराक धपको दिल्या उपरांत एक कार उमटळी. हो अपघात जाणी आपल्या दोळ्यांनी पळयलो ते सांगतात स्विफ्ट कारीन तिचे दिकेन प्रवास करपी इनोवाक धपको दिलो. अपघातात कोणाक व्हडलो जखमी जाल्ल्याची नोंद ना. पुलीस अपघाताचे कारण सोदतात. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक नवी जीण दितले. भारतीय वेवसायांत नांव कमयिल्ल्या धनवर्षा ग्रुपान जाहीर केला. ही बँक लुकसाणीत गेल्या. पोरुते खातीर बँकेक शोकॉज नोटीसय धाडिल्ली. पुनरुज्जीवन पॅकेजीचो एक भाग म्हण ह्या ग्रुपान बँकेच्या शेअर भांडवलात 200 कोटी रुपयाची ऑफर दिल्या. फुडाराक शारी बँकेचे ल्हान वित्त बँकेत रुपांतर करपातय ह्या ग्रुपान इच्छा दाखयल्या. बँकेच्या परवान्याचे निलंबन रद्द करपा खातीर तशेंच सध्या सुरू आशिल्ल्या लिक्विडेशन प्रक्रियेक स्थगिती दिवपा खातीर तांणी केंद्रीय वित्त सचिवाक चीट दिल्या. हे बँकेच्या ग्राहकांक एक मुखेल फायदो म्हळ्यार पुनरुज्जीवन प्रक्रिये मजगतीं तांकां पयशे वगडावपाचे पडचे नात. The chairman of Dhanvarsha Group, and we are eventually looking at starting off with doing a revival. Am I audible? Yeah, we are actually working on the revival of Mapsa Urban Cooperative Bank. So fortunately we got the opportunity. It's a wonderful opportunity to work towards the interest of the people, towards the interest of the depositors and the shareholders of the bank. We see a great scope in Mapsa Urban Cooperative Bank. Unfortunately, due to our unfortunate circumstances, the license of the banking for Mapsa Urban Cooperative Bank was cancelled somewhere last year. And it's very unfortunate to know that. But so what we are looking at is, I can tell you this, with this revival, there is not going to be any haircut to the depositors, so they're not going to lose any money. And the second benefit to the depositors and the shareholders is actually this, that the bank has sufficient assets. So unfortunately, the license of banking which was cancelled incorrectly, was not done correctly, because if they would have correctly calculated the net worth, then the net worth of the bank would have been much in positive. Unfortunately, at that time, those days, what they did was the negative net worth came down to negative 32 crores, So due to which they eventually issued a show cause notice and eventually cancelled the license as per the BR Act. The revival of the bank, and I think we should be able to do this. We plan to invest nearly 200 crores in the bank, by way of an alternative investment fund through an AIF. And the purpose behind it is to basically make it a small finance bank. Also, in future, we are also looking at a commercial bank later on once it is a small finance bank. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अजून फुडले 5 दीस गोंय सुकेच उरतले. हवामान खात्यान सांगला. हे मजगती गोंयांत चडांत चड 33 जाल्यार उणांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. येता त्या कांय दिसांत राज्यांतलो वारो उत्तरेचे दिकेन व्हांवपाची शक्यताय आसा. देखून फुडल्या 2 आनी 3 दिसांत चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस मळबात कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. 21 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी दाट दव पडिल्लो दिश्टी पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचे फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.